दुसऱ्या सायडीन आनी समज ह्या सायडीन कनेक्शन जाय पडटालें जाल्यार ते रस्ते परत फोडून ते पायपलायन घेवची पडटली. हातून जातालें कितें की नवो रस्तो केल्लो परत फोडटाले, हातून भितर टायमूय वेस्ट जालो, पयशेय सरकाराचे वेस्ट जाले, इनकन्विनियन्सूय जाले. सो आमी ठरयली की एका सायडीन जशी घेतल्या तशी दुसऱ्याय सायडीन एक डेडिकेटेड पायपलायन घेवची आनी पयर ताचें इन्स्पेक्शन केलें आमी. आज ताचें काम स्टार्ट जाता. अरावंड 1,16,00,000 हे काम आसा आनी स्वतंत्र पाथ म्हणजे हांगच्यान हायवेची जंक्शन टील टक्कर हावस ही अशी डेडिकेटेड एक पायपलायन वता. लोकांक थोडी सुविधा जावपाक शकता, पूण लोकां कडेन मागता हांव की हें सगळें जें करता आमी तांच्याच खातीर करतात आनी हें जातकूच म्हाका दिसता स्वतंत्र पाथा वयली मेजर कामां काबार जातली आनी रोखडेंच मागीर आमी ब्युटिफिकेशनाचो टेंडर काडून ही सगळी स्ट्रीट जी आसा ती ब्युटिफाय करतात. सो एज ऑफ नाव अंडरग्राउंड केबलिंग, वॉटर प्लायन आनी मागीर ब्युटिफिकेशन नाजाल्यार परत फोडचें पडपाचें, परत हें जावपाचें. त्या खातीर इलेक्ट्रिसिटीन उदक केल्या म्हणटकूच आमचें मेजर पायपलायन हें जालें. ताजे पयलीं अडाण्याची गॅस पायपलायन ती पयलींच आयिल्ली आसा, सो परत फोडचें पडपाना. त्या खातीर आदी एक पायपलायन आमी ले करता. हीच न्ही तर न्यू वाड्या पसून आमी आनी डेडिकेटेड पायपलायन म्हणजे पयलीं 125 जी आशिल्ली रिक्वायरमेंट ताची वाडोवन 300 MMची पायपलायन सद्या न्यू वाड्या लोकांक थंय मेळटा. ही न्यू टेक्नॉलॉजी पायपलायन टेक्नॉलॉजी पयलींची आसताली ती ACC पायप आसताले नाजाल्यार दुसरे पायप आसताले. ही टॅकेफ्लॉन टेक्नॉलॉजी आसा आनी ही सगळ्यात लेटस्ट टेक्नॉलॉजी पायपां आसा ती डॅमेज जायना, ती फुटना अशी पायपां आसा आनी लॉंग लास्टींग. सो आनी आमकां एक 20-25 वर्सां ही पायपलायनींग कांयच जावचें ना. एक बरी गजाल वास्को सिटी खातीर ह्या सायडीन MPT हॉल एक्सिस बँके मेरेन जेन्ना ते पायपलायन थंय नासतली, आतां हांगा 150 MMची पायपलायन जी नवीन घालता ती वास्को सिटीच्या लोकांक जे रावता सिटीन तांकां एक बरें उपयोग जातलो. कित्याक उदकाचो खूब हें आसा, प्रॉब्लम आसा आनी एप्रील मे म्हयन्यान जाल्यार आनीक जास्त जाता. पूण हो खंय तरी सुटावो जातलो आतां. बरी गजाल आसा कित्याक आमदारान सगळ्यांक शिटकावणी दिलेली आसा सगळ्या डिपार्टमेंटाक बेगीनच्या बेगीन जितले कामां अंडरग्रावंड करपाची सगळीं करा, कित्याक मागीर ब्युटिफिकेशन वर्क जातलें, मागीर ब्युटिफाय जातलें, मागीर फुटपाथ तुमकां फोडून मेळपाना. तुमकां आतांच तरी सांगलें तशी गॅस पायपलायन जाली, मागीर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे अंडरग्रावंड जालें, तशी आतां उदकाचें जालें. म्हटल्यार आनी ऑलरेडी सांगलां नवी टॅक्नॉलॉजी आसा, पायपां डॅमेज म्हणून जावची ना. बरीच गोष्टी चल्ल्या वास्को सिटीन. तुमी आतां नवीन स्कूल जे गव्हर्मेंट स्कूल कोणी केन्ना पळोवंकूच ना, 50-60 वर्सां जालीं आसतलीं, पूण तें रेग्युलेशन चालू आहा. हे येता त्या आयतारा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तेजें उद्घाटनूय करतलो आनी वास्को सिटीन कामां भरपूर चल्लेलीं आसा आनी फुडें जातलीं इतलें तुका. मॅडम सिटी कावन्सिलर आसा, सिटीन इतकी बरें डेव्हलपमेंट चालू आसा, त्या भायर बाकीच्या वास्कोच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन चालू आसा. सो तुमी कशे तरेन पळयता? खरेंच बरें दिसता की सिटीन भरपूर कामां चालू आसा. हालींच तुमी पळयलें अंडरग्रावंड केबलिंगाचो एक पार्ट कंप्लीट जाल्लो आसा. ताज्या खातीर मातशी तोडफोड जाली, लोकांक मातसो त्रास जालो, पूण खंयचेंय डेव्हलपमेंट जातना, कितेंय बरें काम जातना थोडोसो त्रास लोकांक मातसो जाता. सो आतां तें जाल्लें आसा. आतां आमी पायपलायनीचें काम हातांत घेतलां आनी ही पायपलायन एक्चुली आमी आतांचें ब्युटिफिकेशन आसा तें घेवपा आशिल्लें. पूण सिन्स आतां ही पायपलायन एकदां घाली, पायपलायन बी जावची म्हणून आमी रावल्या. एकदां वॉटर पायपलायन जशी जाली तशी आमी ब्युटिफिकेशन स्वतंत्र पदाचेर फोकस करतले आनी लोकां कडेन मागता मातसो बारीकसो त्रास जालो जाल्यार तो सहन करून घेवचो. कित्याक फायनली आमच्या सिटीचें फूल डेव्हलपमेंटाचेर आमचें लक्ष आसा आनी ताच्या खातीर आमी प्रयत्नशील आसा.